चौथ्या आयएसएलच्या दुसऱ्या प्री सीझन फ्रेंडली मॅचेत एफसी गोवान मोहन बागानाक 2 गोलांनी मारले। दोनूय गोल पयले हाफात जाले। पयलो गोल मॅन्युएल रांजारोटेन दुसऱ्या मिनटाक मारलो। दुसरो गोल फेरान कोरोमिनासान 21व्या मिनटाक मारलो। 3 तारखेर जाल्ले पयले फ्रेंडली मॅचेत एफसी गोवा ईस्ट बंगाला आड हरिल्ले। आता खडेगाठ मोहन बागानाक मारून ताणे आपली ताक दाखयल्या। निमणी प्री सीझन फ्रेंडली मॅच 12 तारखेक जातली। आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। वेळग्या गोदन डेरी हे सुमुलाचे युनिटाची पहिली मासिक सभा जाली। गोवा डेरी परस सुमुलाचा कारभार खंय पारदर्शी। वेळग्या आमी गोदन डेरीचो युनिट जो आसा तो 30 सप्टेंबर दसऱ्याच्या मुर्तार सुरू केला आणि पहिल्या दिसा आमच्याकडे 3 फार्मर्सांनी दूध घातलेले आणि आयज 1 म्हयनो आमकां कंप्लीट जाला। 1 म्हयनो 8 दीस जाले। तर आता आमच्याकडे 19 फार्मर आसा आणि जे दूध गायीचे आणि म्हशीचे घालपी फार्मर्स जे आसा हांकां असो बरो अनुभव येयला की गायीचे दूध गोवा डेरी आणि सुमूल डेरी यात कंपेरिंग करीत जाल्यार जवळजवळ 3 ते 4 रुपयाचो डिफरन्स पर लिटर सुमूलचे मेळटा चढ आणि म्हशीचे जाल्यार जवळजवळ 20-25 रुपया पर लिटर दुधाक फरक मेळटा। आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ट्रान्सपरन्सी। सुमूल डेरी कडे जर खंयची गजाल प्लस आसत त्यांची जाल्यार ती ट्रान्सपरन्सी। सुमुलाक फॅट लागता पळय तो आमकां डायरेक्ट स्लिम दिता वांगडाच दूध घालता तेन्ना फॅट बी सगळें मेळटा। आणि दुसऱ्या दिसा गोवा डेरीन जाता की नाही दुसऱ्या दिसा फॅट मेळटा। हांवें गोवा डेरीन विचारलें वचून म्हाका कालच्या दुधाचो फॅट कितें लागलो काय म्हणून तिणें सांगलें म्हाका 9 रुपया 9 म्हणून। हांवें म्हटलें म्हाका रेट कितें मेळ्ळो 37 रुपया। हांवें तेन्नाच म्हाज्या बॉल्सांतली स्लीप काडून थंय दाखयली। ज्या दुधाक म्हाका 64 रुपया मेळ्ळे थंय त्या दुधाक म्हाका तूं हांगा 37 रुपया दिता का म्हणून म्हशीच्या दुधाक। ते दिसाच्यान हांवें सगळें दूध हाडून सुमलाकूच घालपाचें ठरयलें आनी हांव घालता आज पर्यंत। बाल मजुरीच्या आड जागृतायेक आशीष शर्मा भारतभर 17,000 किलोमीटर चलतलो। काल तो मडगांव पावलो। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं 17,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ और लगभग 80 दिन में मैं अभी 3,533 किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से पैदल आ रहा हूँ। 14 जून 2018 को एक उपभोग दिवस मनाया जाएगा जिसमें एक साथ 100 करोड़ हिंदुस्तानी एक प्लेज लेंगे। जो सेम प्लेज थोड़े दिन के बाद आपको टीवी, एफएम, मीडिया, बैनर, पोस्टर के थ्रू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन हर बंदा चिल्लाए। मेरी यही कोशिश है कि उस दिन एक साइकोलॉजिकल चेंज की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक सिस्टम बनाया जो सिस्टम अगले साल तक लॉन्च हो जाएगा जिसमें पूरे इंडिया को हमने इंटीग्रेट किया है। उस सिस्टम को हमने इंडिया का मोस्ट पावरफुल अवेयरनेस सिस्टम बनाया जो आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट की नहीं हर किसी किसान से लेके हर किसी की हेल्प करेगा। द अल्ट्रा गोवा कार्टुनिस्ट आणि इलस्ट्रेटर्सांच्या कामांच्या एक्झिबिशनाचे उक्तावण ब्रेस्तारा जाले। हे एक्झिबिशन 10 ते 12 नोव्हेंबर मेरेन चलपाचे।
cartoonists and illustrators of Goa. The whole idea of having this exhibition is to bring forth the talent, untapped talent in Goa. And most of the time people ask us, will you do something for us in the Mario Miranda style? So the whole idea of this was to bring forth that it's not just one legend's work that we want to copy, we want to be ourselves. In the same lines that he told me that, you know, you can be yourself and more. So we believe in that, and hence we had this exhibition coming together with a whole lot of different styles, a whole lot of merchandise. The idea of merchandise was to take it to the next level, to show that it's not just illustrations or drawing on a board. It is taking it to merchandise that people can buy, people can feel, people can hold, people can wear. माइंडस्कोप दुसरो मेंटल हेल्थ फिल्म फेस्टिवल 11 नोव्हेंबराक मडगांव रवींद्र भवनात जातलो. NGO सांगातान हो फेस्टिवल दवरला. माइंडस्कोप आम्ही कित्याक लागून सुरू केला म्हणजे इट इज डेव्हलपिंग अवेअरनेस थ्रू एंटरटेनमेंट. सो अशें पळयना की मेंटल हेल्थ जो विशय आसा ताचेर चड कांय चर्चा जाल्ली नासता, चड कोण ताचेर उलयना. म्हणटकीर म्हणल्यार एटलिस्ट पिक्चर पळोवपाक येवन लोकांक ताचे बद्दल जानकारी मेळटली. जेन्ना पिक्चरांनी गजाली दाखयल्ल्यो वतात की कशें ह्या मनशा बरोबर वागप, नाजाल्यार इट इज कॉमन, खुबश्या लोकांक ही गजाल आसता आनी कशें तांकां हाताळपाक जाता, खुबश्या लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळटा, प्लस खंय तरी सेन्सिटिविटी वाडटा. कारण मेंटल हेल्थ फिल्म फेस्टिवल जे 11 नोव्हेंबराक मडगांव जावपाचें आसा, रवींद्र भवन आनी सांगा रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान SC आनी ST भुरग्यां खातीर फातोड्ड्या रवींद्र भवनात खासा कार्यशाळा दवरिल्ली. मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरो आशिल्लो. The firm decision, the dedication, devotion, and the determination is what makes the diamond dazzles. आयुष्या भितर एक दार जर बंद जर झाले जाल्यार दुसरे दार ऑटोमॅटिक उगडटा. आणि म्हणून या आयुष्या भितर जीवनान 4 नियम आसा. सांगा म्हळ्यार कळटलें, मागात म्हळ्यार मेळटलें, सोधात म्हळ्यार सापडटलें आनी धोळयात म्हळ्यार उगडटलें. ह्यो 4 गोष्टी जर तुम्ही जर मनशान जर आयुष्यान जर हाडल्यो जाल्यार निश्चितूच तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन मुखार वचपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.